दिवचले बागायतदार बाजारात एक बायल काउंटराचेर सामानाचे बिल फारीक करताली। बिल फारीक करता आसतना फाटल्यान एकलो तिचे पैशांचे पाकिटाचेर नदर दवरून आशिल्लो। ते पाकिटांत पैशां सयत तिचो मोबायलूय आशिल्लो। बायल काउंटराचेर पैसे फारीक करपाक बिजी आसतना हे चोरान तिचे पाकीट फारायले। ताचे हे सगळे कृत्य सीसीटीव्ही कॅमेरात रिकॉर्ड जाला। हे सीसीटीव्हीच्या आधाराचेर पुलीस चोराक सोदतात। बॅगार घेतलो, पैसे दिले 3000 रुपया आणि 5 रुपया आणि बॅग काढून सकयल दवरले आणि बाजार भरून घेतलो पोटे दिले तेणे आणि हांवें बाजार भरताले भितून बाजार भरलो आनी आतां वचपाचो न्हू बॅग घेवन बॅग वचना कितके पैसे हाडले? पैसे हांवें कितके हाडले खबर 10,000 घरान हाडले एका जाग्यार ते काडून हाडले रे आनी 3000 दिले काडून आतां कितके उरले म्हाका खबर ना। आनी काय मोबायल खंय हे हांगासर बागायतार 20 रुपया बी नोटी 20 नोटी खूब भितून धाडा। म्हणजे तुका कळकूच ना ना म्हणजे आतांची गजाली आतां म्हाका 11:30ची गजाल बॅग ते खबर आहा म्हाका ते खबर ना। पोलिसांनी कंप्लेंट सगळे सायबी येयले आता सगळे तेंच्यानी म्हणजे तुम्ही पोलिसांनी कंप्लेंट केली? हय हय आणि त्यांच्यानी आता आणि कॅमेरा सारखे दिसले ते बॅग ते म्हाका तो बॅग म्हणून आपल्या पोते आपल्या बॅगान घालता पिशवे बाजाराची पिशवी हाडला तेणी ती बॅगान सगळे कॅमेरा दिसता आतां आनी ते बॅग दवरले आनी पेपर भरून लागले एका पोती ते कळना दिवचलच्या बाजारात पाकीटमार चोरांचो वावर वाडला असो अदमास आसा। फाटल्या कांय सप्तकी बाजारात घडिल्ल्यो घडणुको पळयल्यो जाल्यार दिवचलच्या बाजारात पाकीटमार चोरांची टोळी वावुरता असो अदमास आसा। आयज बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजाराच्या दिसा दिवचलच्याच एका आस्थापनात एक बायल सामान घेवन बिल फारीक करतना काउंटराचेरूच तिचे पैशांचे पाकीट आणि मोबायल फारोवपाचो प्रकार घडलो। हे विशींचे फुटेज सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चित्रीत जाल्ले आसा। हे विशीं पुलिसेक कागाळ करतकीच पुलिशेन येवन तपास सुरू केला। आता सध्या चवथीचे दीस आसात। चवथीच्या बाजारात गर्दी वाडत आसा आणि हे गर्दीचो फायदो घेवन चोर आपले कारवायो वाडोवपाची शक्यताय आसा। तेन्ना लोकांनी सादूर रावचे तेच बरोबर पुलिसांनी कांय ठिकाणाची गस्त दवरून हे प्रकार आळाबंद हाडपाक पुढाकार घेवचो अशी लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।